मोगाच्या बाबयनानो, केदीस खंयचो मनीस केन्नाच काळोखान रावंक पळोवचो ना. खंयचोच मनीस आपूण केन्नाच काळोखान रावंक पळोवचो ना. तेका उजवाड यो जावोच. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, खंयच्या मनशाक आपूण काळोखांत आसलेल्यार पासून नाका, देखून तो उजवाडीत वस्तू लागीं धांवता. हालेलुया. तुमकां जाणा आसतलें, ओल्ड टेस्टमेंटांत एक्झोडस, आतांचे तुमी बायबल रिडींग वाचता, आनी ज्या वेळार बायबल रिडींग्स वाचता तेन्ना तुमकां समजतलें कशा भाशेन त्या वेळार देवान फारो राजाक आनी मिसर देशाक काळोखान दवरले. पवित्र पुस्तक सांगता, त्या वेळार काळोख पासून हातीन दाट लागतालो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतलो तो काळोख जावन नासलो बाबा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतलो तो काळोख जावन नासलो. मोगाच्या बाबयनानो, काळोख कोणूच पसंत करना. केन्नाच पसंत करना काळोख कोण. आनी तेकाच लागोन बाबा जेजून कितें केलें? तुका आनी म्हाका काळोखाच्या पदवेंतली सोडयली. प्रेज द लॉर्ड. तुका आनी म्हाका खंयसून सोडयली? काळोखाची पदवी. ज्या वेळार आदामान पाताक केलें, एवेन पाताक केलें, तेंच्या भितर एक कितें तरी गेलें. तें म्हटल्यार काळोखाची पदवी. तेका म्हणटात मरण. हालेलुया. कित्याक ज्या वेळार जेजून देवान म्हटलें, जर तुमी त्या झाडाची फळ खाल्ल्यात वा खाताल्यात तर तुमी मरतल्यात. पूण ज्या वेळार आदाम आनी एवेन तें फळ खाल्लें, ती मरोंक नान. मागीर खंयच्या भाशेन ती मेली? स्पिरिच्युअली, आत्मीक रित्यान ती मेली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आत्मीक रित्यान ती मेली. मोगाच्या बाबयनानो, मरण ह्यो शब्द देवान सैतानाक दिल्लो. मरण ह्यो शब्द देवान म्हाका आनी तुका दिवंक नासलो. मरण ह्यो शब्द तुजे आनी म्हजे पासत नासलो. पूण सैतानान आपलो शिक्को तुमचेर मारलो आनी मरण तुमकां दिलें. देवाच्या डिक्शनरीन, देवाच्या जिवितान एकूच शब्द आसा, तो म्हटल्यार जिवीत. पूण सैतानान ते जिवीत शब्द चोरलो आनी मरण ह्यो शब्द आपलो थंय घातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबयनानो, देखून फर्स्ट कोलिस्करांक चॅप्टर 1 वर्स 13 आमकां सांगता, ताणेंच काळोखांतल्या पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान आमकां उतरायली. प्रेज द लॉर्ड. जर तुम्ही जेनेसिस जर रीड करतात जाल्यार
थंय आमकां मेवता देवान काळोखाक पयस केलो उजवाडांतल्यान. आमेन. हालेलुया. तशेंच जेनेसीस बुकान आमकां मेवता ज्या वेळार हे तारे, ह्यो चंद्रीम, ह्यो सुर्या रचचे आदी उजवाड आसलो. आनी तो उजवाड म्हटल्यार आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त. कित्याक तेका खंयच्या ताऱ्याची गरज ना उजवाड दिवंक, तेका खंयच्या स्टारची गरज ना, तेका खंयच्या मुनची गरज ना, आनी खंयचीच गरज ना. तो स्वता तो आपूण खुद जावन आसा एक उजवाडीत. हालेलुया. तो उजवाडीत जावन आसा. आनी जो पवित्र पुस्तक म्हणटा तेचे लागीं येता तो केदीच काळोखान रावना वा उरना. कित्याक केन्नाय पळयात जर एका रूमान जर ब्लॅक जर जागा आसात, काळोख आसात, एक पासून किरण आसल्यार तो रूम ते काळोख रावना पूण उजवाडीत जाता. हालेलुया. म्हज्या बाब भयणानो, नेटवर्क प्रॉब्लमांक लागून घडी 3 लिंक आसात, पण आयच्या दिसा ह्यो 3य लिंक घडी तुमकां पार्ट आसतले, पण तुमी 3य लिंक पळयात, ह्यो तुमचें जिवीत बदलतलें. रिवाजात ना म्हाका तुमी उजवाडांसून एका अशा जागेर पावतल्यात ती जागा खिरीच भाशेन आनीक उजवाडीत आसा. तो म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. तुमी केन्नाच काळोखान नाच आसात, देखून हांव म्हणटा तुमी उजवाडांसून आनी एका जागेर पावतल्यात. कित्याक उजवाडाची पासून एक लेवल जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जसो सुर्याची पासून एक लेवल जावन आसा, जितले तुमी सुर्याच्या लागीं वयताले तितली तुमकां आनीक उजवाड, जितली तुमी चंद्राच्या लागीं वयताले तितली तुमकां आनीक. आतां पळयात, पृथ्वीच्या भायर चंद्र आनी सुर्य आसा तरी पासून तेचो उजवाड आमकां खंय मेवता. म्हटल्यार एक स्टेप आसा. तशेंच देवाच्या उजवाडाची पासून एक स्टेप आसा. देखून सदांच मतीन दवरात, तुमी उजवाडाची भुरगीं आहात. तुमकां केन्नाच काळोखान रावंक जायना म्हूण सगळीं जाण आमी उजवाडीत भुरगीं आसा. आमकां केन्नाच काळोखान रावंक जायना. कित्याक आमी आमच्या जेजूची आसा. कित्याक जेजू ख्रिस्त आमचो उजवाड आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. सदां भाशेन 10:25 प्रेयर आसतली. सॉरी फॉर बाबा, हें जाता नेटवर्क प्रॉब्लमांक लागून, सो सॉरी म्हणटा. पूण तुमकां 3य लिंक तुमी पळयात. ओके.